नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आमचे गोंय शांतप्रिय आता खंय तरी अशांते कडेन वयता काय म्हणून दिसता आमकां। गोंयांत कितें तरी चल्लां। एके सायडीक गोंयचो पर्यावरणाचो विनाश, एक्सिडेंटान आमचे तरणाटे मरत आसा, रस्त्याचे पाड पडलेले आसा, सर्वसामान्यांक नोकऱ्यो ना, चोरयो वाडलेल्यो आसा देवळांनी, शॉपांनी, लोकांच्या घरांनी। आता काल जो इन्सिडेंट घडलो कोरगांवांत, एका 2 वर्साच्या भुरग्याक कोण तरी अननोन पर्सन घरांच्यान बळजबरीन किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो। त्याचो आजो आनी आजी थंय आसली म्हणून इन्सिडेंट घडोवंक ना, नाल्यार येदा कदाचित आमचो गोंयचो आयज धाकटो ल्हानसो भुरगो आमच्या हातीक गावचो नासलो। सरकार कितके तरी लोकांचे पाशियेंस पळयता काय? एक गोष्ट लोकांनी मानपाक जाय, सरकाराक सर्वसामान्याचे अजिबात पडलेले ना। आता तरी वो पळया तुम्ही सोशल मिडियाचेर काढा आनी वयता थंयसर अशांत चालू आहा, अशांतपणा, उद्रेक चालू लोकांचो। मया वच हांगर आमचो दाबोळे मतदारसंघान वच, किंवा तुका पेडण्या तालुक्यान वच, धारगळे वच, रेज मागुसान वच, वयता थंयसर निसर्गाची वाट, रस्त्याची सत्यानाश, डेव्हलपमेंटाच्या नावा खाली सगळो सत्यानाश चल्ला गोंयचो। सरकार कितें डिलिव्हर करूंक सोदिना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। हिंदू खत्रेवे म्हणपाचो प्रश्न येयल्लो आसा। फुडल्या शेनवारा आमची गणेश चतुर्थी, सगळ्यांत व्हडलो उत्सव तर कोण साजरो करता गोंयांत जाल्यार आमी गणेश चतुर्थी हिंदू भाव। आयज गणेशाच्यो मुर्त्यो घराकडे कश्यो व्हरच्यो, कश्यो सुरक्षीत त्यो घराकडे पावचो, हेजी श्वासाची कोण दिवंक शकना। तेजे कारण कितें सांगता? वयता थंयसर रस्त्यांक खड्डे पडले आसता आनी खड्डो खंयचो, रस्तो खंयचो हे कळपाक मार्ग ना। आमकां प्रत्येक वेळा जेन्ना आमचे हिंदूचे सण येता पळय तेन्ना लायटीक, उदकाक आनी रस्त्याक फेस करचे पडटा। सरकार कायमचो न्हिदलेलो आसा अशें तरी म्हाका दिसता। प्रत्येक फावटी लोकांक रस्त्यार देंवचे कित्याक पडटा? कित्याक लागून तर सरकाराक सर्वसामान्याचे पडलेले ना। आता हांव परत लोकांक हंबल रिक्वेस्ट, प्रत्येक गोमंतकीयांक, प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांक सांगता, म्हाका दिसता हेच्या कदाचित फुडें आमकां भुरग्यांकडे हितून दफ्तरांनी किंवा आपल्या बॅगांनी कितें तरी सेफ्टी घालची पडटली। कित्याक तसोच एक इन्सिडेंट काल आमच्या बार्देश तालुक्यांत घडलो। एक खंय भुरग्यां आपल्या ट्युशनाच्या घरा वयता आसतना एक कोण तरी तेका अपहरण करपाचो प्रयत्न केलो। ते जागृत भुरग्यां कराने मारले, कितें धांवले, कितें आयज तेका कोणाक किडनॅप करून सोदतालो पळय तेका अरेस्टूय केल्लो आसा। प्रमोदा, अजब तुजें सरकार, कितें चल्लां हें? गोंयकारांक सेफ्टी तूं दिवंक शकता काय ना? तुजें होम डिपार्टमेंट फेलियर काय ते मुद्दाम ते करूंक सोदता? हेजेर कितें तरी विचार कर बाबा रे। खंय वयतले तुमी रे? आमचे 30 किलोमिटराची आमची गोंयची बाउंड्री, प्रत्येकाक कोण ना कोण खंय वळखाता। कित्याक लागून लोकांची हाय घेता रे? बरें डिलिव्हर करा, लोकांक सुरक्षा दिया। 3 गोष्टी लोकांक दिया रे बाबा, अन्न, वस्त्र, निवारो, आणि चौथे म्हणटा ते एज्युकेशन बरें दिया रे। एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यो काल सुद्धा पळय कोण तरी बाबा सादो मनीस एक बाबा फुडें सरून त्या स्कुलाक ज्यो गोष्टी गांवांत दिवपाचो प्रयत्न केलो म्हणून तुमी हेडमास्टराक काडटा आनी ते फोंड्या ट्रान्सफर करता कुमार जुयाच्यान। हो कसलो न्याय रे? एके सायडीक आमच्यो 7 मराठी शाळा बंद पडटा आनी त्यो काही समाज कार्यकर्ते म्हाज्या सारके फुडें सरता आनी त्यो कश्यो चलोवपाचो प्रयत्न करता। तेंय तुमकां नाका जाल्लें आसा? जे तुम्ही करूंक शकना सरकारी खातें ते सर्वसामान्य मनीस केन्ना करता पळय तेका तरी तुमी बाबा फुडें काडपाचो प्रयत्न करता, तेका तरी आदार दिया मरे। तेंय तुमी करिना। उलट तुम्ही जी शाळा बाबा प्रत्येक टीचर घरांच्यान भायर सरून भुरग्यांक कशी हाडून त्यो सरकारी शाळा कश्यो चलोवप हेका लागून जे प्रयत्न करता त्याच टिचरांक तुम्ही ट्रान्सफर करता। हेचो अर्थ कितें? तुमकां बहुजन समाजाची भुरगीं शिकलेली नाका? हे सगळे चक्रव्यूह पयशे न्हू जाल्यार गोंय आमच्या खंयच्या तरी वायट दिशेन वयता काय हो प्रश्न सगळ्यांक मोठो निर्माण जाल्लो आसा। तरी हांव म्हणटा शेवटी चवथ येवपाची आज गणराया, हेंकाय बाबा बरी सद्बुद्धी दी आमच्या गोंयच्या